जेजू नजरेन जुदेवांचो राय म्हणून जेजूच्या कुर्साक तकले नाव लायिल्ल्या पिलाताक प्रधान याजकान तिदविताना पिलातान दिल्ली जापूच हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. हिंच उतरां जुआंवचे सुवार्थेंतल्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचे चरित्रेची चावी म्हळ्यार सूख जायत जावची ना कोणा. हेर उतरांनी सांगचें तर जेजू उदेशी आनी जेजू थंय कितें घडूंक आसा तें जेजूक कळीत आसा आनी तें पवित्र पुस्तकें बरयलां तशें जारी जाता म्हणली गजालच सुवार्ता समजोवची चावी. आयचे लांब सुवार्थेचे सुरवेरस जेजूक दवरूंक आयलेल्या उदेशी सुवार्ता अशें म्हणटा. आपणाक कितें घडूंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. जेजूक धरतना आपल्या शिसांक वचोंक सोडा म्हणटाना सुवार्थेकारान दिवचें वखणें हें, तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. पेद्रून जेजूक नाकारपी जेजूच्या उतरां प्रमाणेंच घडता आनी हाका साक्ष जावन कोंबो सात घालता. पिलातान जेजूची तणकी करच्या वक्ता सुवार्थेकाराची उतरां पळया. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. अशें सगळे जेजूचे तणकेक ही उतरां प्रस्तावन जातात. येदोळूच सांगलें तशें जेजूच्या तकले नांवा उदेशी पिलाताची बरयलां तें बरोवन जालां म्हणली उतरां जेजू विशान बरयलेल्या गजालींक बोट जोगतात. जेजूचो दोगलो पिंजिनाशें शिपायांनी सोडती घालचे सयत देवाच्या उतरा प्रमाणे जारी जाता. देखूनच सुवार्थेकार म्हणटा अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. जेजून आपले आवयक जुआंवची आवय कर्ण दिवन जुआंवक तिचो पूत कर्ण दितस आनी आपणे तकली बागावन संपदले म्हणच्या पयलेंची उतरां अशीं आसात. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हाका तान लागल्या म्हणालो. निमाणें शिपायान भालयेन जेजूचें कडवळ उक्तें करच्या वक्ता सुवार्थेंतलीं उतरां अशीं आसात. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनीक कडेनी बरोवन आसा. अशें जेजूचें कश्ट मरण पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे जालें. कित्याक हें योजन देवाचें, देवाच्या मोगाचें. देवान संवसार इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वपून दिलो. कोणेंच नास जायना जावच्याक पूण सासणीक जिवीत जोडच्याक म्हणली जुआंवची उतरां बापान पुताक वपून दिल्ल्याक आनी पुता जेजून कुर्सार केल्ल्या आपल्या जीव अर्पणाक आमकांय जोडतात. आमकां कशें सासणीक जिवीत लाभलें तें विवरितात.